साळगांव मतदारसंघान अंडर उजालाच्या स्किमी अंडर आमी गिरी गांवान आयज जे फुकट बल्ब LED दिवंक सोदतात आनी सरकाराक वीज वाचोवन आमी मदत करतात. तो कार्यक्रम आमी यशस्वी रित्या आयज सुरवात केल्ली आहा. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे आमचे सगळे ऑफिशियल्स, आमचे केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद बाबू नायक येयलो आनी ह्या कार्यक्रमाची शोभा वाडयली आनी सगळ्या लोकांनी बऱ्यापैकी सपोर्ट दिल्लो आसा. मोठ्या प्रमाणान लोक आपापले बल्ब जे घेवन वयता आनी हेतूंतल्यान आमकां मोठो फायदो जातलो. आमी सरकाराकूय तेको बरो मेळटलो आनी लोकांक बिलूय कमी येतलें आनी जेणे करून जी वीज आमकां वाचयता आमी तेजे उपरांत आमकां जी इंडस्ट्री गोंयांत हाडपा खातीर सपोर्ट जातलो. ह्या उद्देशा खाला ह्या आमच्या गोंयच्या सरकारान हे आमकां सबसिडीन मेळ्ळे बल्ब आमी प्रत्येकाच्या घरा पर्यंत 3 बल्ब फुकट दिवचे अशें थारायलां आनी येता ती चवथ बरी जगमटाट जावची अशें ह्या मागचो आमचो उद्देश आसा. ही सरकाराची स्कीम लोकां पर्यंत पावोवपाचें वचन दिल्लें आसलें, ही आमी वचन आयज पूर्ण करता.